उपराष्ट्रपतीच्या वेंचणुकेचो उमेदवारी अर्ज भरपा खातीर 4 दीस उरिले। भाजपान ह्या पदा खातीर तामिळनाडूचे आदले खासदार आणि महाराष्ट्राचे सध्याचे राज्यपाल CP राधाकृष्णन हांका उपराष्ट्रपती पदा खातीर उमेदवार म्हणून जाहीर केले। भाजपाच्या संसदीय मंडळाच्या जाल्ल्या बसकेत केरळाचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, कर्नाटकाचे राज्यपाल थावरचंद गहलोत, सिक्कीमचे राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, जम्मू काश्मीरचे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा तसेच राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश हांच्या नावांची चर्चा झाली। मात CP राधाकृष्णन हांच्या नावाचेर शिक्कामोर्तब जालो। तामिळनाडूचे आदले खासदार आणि महाराष्ट्राचे आता सध्याचे राज्यपाल CP राधाकृष्णन हांची उपराष्ट्रपदा खातीर उमेदवार आसतले अशें घोषीत जाल्लेले आसा। आणि भाजपाची जी उच्च स्तराची जी बैठक जाली तातून JP नड्डा हांच्यांनी पत्रकार परिशद घेवन तांच्यांनी आता सध्या घोषीत केला की महाराष्ट्राचे जे सध्याचे राज्यपाल CP राधाकृष्णन जे आसा तांचे उपराष्ट्रपदा खातीर तांचे उमेदवार म्हणजे ते उमेदवार आसतले अशें अनाउन्समेंट JP नड्डा हांच्यांनी केल्लेलें आसा। गोमंतक TV खातीर हर्षल नळेकरा सयत हांव वर्षा आश्वेकर।